मुळगावामध्ये घुवत आशिल्लो मायनिंग प्रश्न आता परत तापपाची शक्यताय आसा। गांवचे प्रश्न सुटावे जायना तो मेरेन लढो चालूच दवरपाचो निश्चय मुळगावच्या लोकांनी बुधवारा सांजे घेतिल्ले बसकेत केला। गरज पडल्यार मायनिंग पिडेस्त सरभोंवतणच्या लोकांक वांगडा घेवन आंदोलन करपाचो विचार लेगीत फुडें आयलो। मायनिंग प्रश्नाचेर फाटल्या 12 तारखेक मुख्यमंत्र्या वांगडा जाल्ले बसकेत थारिल्ल्या प्रमाण इतिवृत्तात नोंद जावंक नाशिल्ल्यान मुळगावचे लोक चाळवल्यात। समाज आता आम्ही शांत आसा। तेंच्यांनी म्हटलें की मायक बंद दवरल्या ते आपल्याक जाय तेन्ना रातचे कितें ते करता पोखळटा व्हरता हें सगळ्यांक खबर आसा आनी आमी बी सुशेगाद जाग्यार सिनेमा आशिल्लो। आतां वगी रावन काय जावचें ना। सपोज आमी आतां सिनेमान घरा वगी रावल्यार आमची डिमांडूय पास जायना आनी तो मायक घेवन स्टार्ट करीत आसा ते चालू आसा। ताका मुलगा मातसो कुडको बंद दवरलो म्हणून कांय फरक पडना। हांव एक सजेशन दिता, तुमकां मान्य आसा जाल्यार हेच्या फुडें आमी वचत। जर आमकां चड टायम तो पेंडींग दवरता जाल्यार आमी बर्थडे वचून मायक बंद करतले किंवा बिचोली। जो पर्यंत आमी थंय फुडें वचना तो पर्यंत तशेंच पेंडींग दवरतले वरात आपलें काम सुरू करतले। रोखडो जाता पावस येता मागीर आमी केन्ना फुडें वयतले। सो तुमकां जर येस अशें दिसता हें केल्यार आमचो सॉल्व जाता जाल्यार हो एक पर्याय आसा। तुम्ही डायरेक्ट येणार रोड डेव्हलपमेंट करूया की आमच्या बरोबर फुल ट्रान्सपोर्ट जायना तशी हे त्यांचे प्लॅनिंग खूप असता पण आम्ही थोडे विचार करून ते वाक्य पडतले। तुमकां बारीक सारी गोष्ट ऐकपाची ना पुढे येता आपण उडून येऊ करतात आम्ही आताच रेडी आम्ही सांगते का सीएम सर आधी पण वेगळ्या पंचायती मार्फत येतात झाडात आहेत का आम्ही कशा द्यायची ना तुमच्या नका झाले प्रश्न ऐकपाक कुणी घालता तो घालता आम्ही स्वतः कुठे गाडी करतो म्हणता पोलिसांची हाता बसता म्हणता किती नका लागला चालला नाही टाइम पास करपा येते फकाणात ज्या त्या गावांनी व्हडल्या वेळ जाल्यार 40 आम्ही चालवू शकता 50 दीस भरल्या कितें पॉलिसी मनीस पण खाते सीएम मनीस काय कोण देतो हां मिनिस्टर डॉक्टर बनतो मनुष्याची ते काय हलका की बाबा कितले दीस मनीस पडल्या जगू शकता का मरू शकता तो किती होता जाल्यार आमकां पंचायती किंवा आमकां कमिटीक सुद्दां कंट्रोल करपाक शक्य जावचें ना हें आमी एकदां सांगता। दुसरें आमचे मेन जे प्रश्न आसा जे आमची 2021च्या आराखड्या प्रमाणे आमकां डिमार्केशन करून दिवचें। बाकीच्यो गोष्टी तुमचे कॉम्पेन्सेशन आनी कॉम्पेन्सेशन ते आमकां नाका। ह्यो पयली गोष्टी आमच्यो जावपाक जाय नायट शिफ्ट बंद जावपाक जाय आनी दुसरें म्हणजे आमचे बफर झोन माफ जावपाक जाय। आतां बफर झोन आमी त्या खातीर झगडटा जर बफर झोन तो माफ जाय जाल्यार आमची देवळां घरां ऑटोमॅटीक भायर सरता म्हणजे ते आनी भितर येवंक शकना। दुसरी गोष्ट आता तुम्ही म्हणटा की एज्युकेशन करचें कितें करूया कोण उपालो आमचे धडक म्हणटा आनी कितें दिया एक सादें जर एज्युकेशन जर करतले जाल्यार थंय आमकां स्टेप बाय स्टेप वयचें पडटलें। आतां बारीक जर पळय जाल्यार मायनिंगे खातीर त्रासान हो पळोवनूच पडटलो असो ना। बोड्डे आसा लामगांव आसा पिळगांव आसा मयां आसा शिरगांव आसा म्हणजे हांव कितें म्हणटा की ह्या गांवांत सगळे कडेन आमी आमचे सगळे जाण मेळोन त्या गांवांत आमी कॉन्टेक्ट करुया आमचे जे कितें डिफिकल्टी आसा तेंकांय सांगुया तेंच्यो कितें डिफिकल्टी आसा त्यो माहिती बद्दल आमी आमकां हें करुया।